अणजूंच्या जायत्या सुवातींनी रस्त्यांचेर पडिल्ल्या फोंडकुलांक लागून थळाव्या लोकांक आनी पर्यटकांक त्रास जावपाक लागला। रस्त्यांच्या वायट स्थितीचेर अधिकाऱ्यांनी पुराय दुर्लक्ष केलां असो आरोप थळाव्यांनी केला। एकेकडेन तर रस्त्याच्या मदींच खोल फोंड पडला। फाल्यां कसलीय वायट घडणूक घडली जाल्यार जापसालदार कोण? संबंधीत अधिकाऱ्यांनी दखल घेवन बेगोबेग रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरोवची अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरल्या। रोडाक पळय वता हो मेन रोड आहा, हो मेन रोड हो रोड आता मेन रोड आहा तो अंजुना वागातर बिचा म्हणजे कोस्टल बेल्टाक कनेक्ट जाता आनी ह्या रोडाची दुर्दशा पळय केदो व्हडलो पडला ना पळय तो असो दाखोव। आता दाखोवपाक तुमी म्हणटा आमी बेश्टे सांगता तुमकां दाखोवपाक पिडो हाडला पोस येता तो म्हाज्या पांया इतलो आसा तुमकां आतां घालून दाखयता भितर हय ही बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जी बेजीक नेसेसिटी लोकांक जाय तितून एक रोड उदक आनी इलेक्ट्रिसिटी आसता। जर तुमी तो आतां रस्तोच सारको ना जाल्यार हितून खंय तरी सरकाराचे हे सारकें ना म्हणूं शकता। कित्याक आमकां दिसलेलें की डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आयज आमचो आमदार डिफेक्शन करून दुसऱ्या पक्षान गेलो, सरकारान गेलो। आतां म्हाका विचार करूंक येता बाबा कसलें डेव्हलपमेंट करपाक गेल्या तुमी बेजीक नेसेसिटी दिवंक शकना, तुमी रोडूच सारके दिवंक शकना। सो तुमी डेव्हलपमेंट स्वताचे करून गेल्ले आहात काय कितें तें कळना। सो आतां तुमकां दिसता की डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें लोकांची खंय तरी बेकडून शेतां खावप, दोंगर खावप आनी निमाणे मतदारांक खंय तरी एनवलपां पॅक करून दिवप हे डेव्हलपमेंट कशें दिसता आसतलें आमच्या आमदाराक दिलेल्या लोक। पण तिणी कितें आहा विचार करपाचो आहा तूं खंय तरी आयज फेल जाल्लें डेव्हलपमेंट दिवपाक। तुमचे बेजीक नेसेसिटी लोकांक जो आहा जो आमचो ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणटा गोंया इज अ ट्युरिजम स्टेट आनी जी अंजुना वागातर जावं शोले मतदारसंघात जे बीचीस येता हे ट्युरिस्ट स्पॉट आहा थंयसर तुमकां रस्ते सारके दिवंक जालें ना। रस्ते आमचे पावस पडच्या पयलीं जुनाच्या म्हयन्यात सगळे हॉटनेस आसा की टमटमीत तेल कसो रस्तो जाता। पण आतां जर तुमी पळोवंक शकतात ह्या वर्सा इतलो पावसूय पडोंक ना पूण हो रस्तो व्हांवून गेलो आनी अशे रस्ते सारके बरे जाल्ल्या पडी आमचे यूथ जे म्हणटा ते म्हाका हे आयज सांगोनशें दिसलें कित्याक कांय दीस फाटीं पयलीं ह्याच वण्याक लागून एक यूथ म्हाज्या फुड्यान पडलो। सो म्हाका ताका लागून खूब काळजा मनांतल्यान वायट दिसलें आनी तो पडलो कित्याक लागून फुडलो रस्तो सारको एक क्लीन रस्तो क्लियर सुसूय रस्तो आसलो पूण मदींच खंय तरी एक व्हणो आसलो आनी तो बाबडो भुरगो त्या व्हण्यान पडलो सायडीक उसवून पडलो ताका लागले हांवें ताका उठयलो केले तो गेलो। आयज सांगपाक कारण म्हणल्यार कितें हे रस्ते आमचे बरे जातात आनी आमी यूथ बऱ्यो हाय स्पिडीच्यो गाडयो घेतात, हाय टॅक्सूय भरतात पूण आमकां हाय रस्तो बरो रस्तो मेळना। मेळटा रस्तो मेळटा नो डावट सारको रस्तो पडटा थर्ड क्लास रस्तो रस्त्यांक बुराक पडल्यात सगळ्याक।